नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. फोण्या उसगांव आणि पणजे चिंबला दोन एक्सिडेंटांनी दोगा गेली. सांताक्रूज चिंबला जंक्शनार सकाळी कदंबा सायकलीक मोकली. एक्सिडेंटान चिंबलाचो सायकलवालो देव मांडोळकार गेलो. कदंबा ड्रायव्हराक ओल्ड गोवा पुलिसांनी ताब्यान घेवन मेडिकलाक धाडला. ते जंक्शन उच खंय अपघाती ते वटेन उसगांव नेसलेगडे हिट अँड रन केस. अलका देसाय म्हणटा ते 44 वर्साच्या बायलेक मारली. आमदार दिगंबर कामती बरोबर वैचारीक मतभेद आशिल्लो तो आता परत बीजेपीन. ताच्या आनी बीजेपी कार्यकर्त्यां मदीं मतभेद आसचो न्ही म्हूण बीजेपीचो थंयचो फुडारी शर्मद उलयला. दिगंबर आनी मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षान पणजे हेड ऑफिसान बसका घेतली. इशू खंय क्लियर केल्यात. दिगंबर म्हणटा बीजेपीची अंतर्गत गजाल. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पक्षान अजून पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडेन संवाद साधून आशिल्लो. कार्यकर्ते म्हणूनय सगळ्यांच्या मनान काही विशय आशिल्ले जे पक्षा मुखार आमी दवरूंक सोदताले. त्या खातीर आज मडगांवच्या कार्यकर्त्यांची पक्षाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हांचे बरोबर मिटींग आशिल्ली. तातूंत भितर तांणी बी प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनान कितें आसा, प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्याच्यो भावना कितें आसात हे सगळ्यांचे कडेन तांणी विचारलें. प्रत्येकान आपल्यो भावना उक्तायल्यो आनी एक शिस्तबद्ध डिसिप्लिन्ड पार्टी म्हणून आमकांय खबर आसा की पक्षाचो वयल्यान जो निर्णय आसा तो निर्णय जसो स्टेट म्हणून एक्सेप्ट केला तशे पक्षाचे ग्रासरूट कार्यकर्ते बी म्हणून आमी तो सगळे एक्सेप्ट करतात. त्या प्रमाणे पक्षान आज सगळे आमचे ज्यो काही भावना आशिल्ल्यो ह्योय आयकून घेतल्यो. आमचे काही विशय हे आमदारा पर्यंत पावोवपाक जाय आशिल्ले ते पावयल्ले आसात. मागीर आमदारान आपल्यो काही गोश्टी ह्यो आमचे पर्यंत पावयल्यात. सो एकूण आज ही सुरवात जाल्ली आसा की आमदार जो हाजे पयलीं दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो हो आतां परत भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो आसा. तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे जुने पोरणे कार्यकर्ते आनी आतां आयिल्लो आमदार आनी तांचे कार्यकर्ते हांणी हाजे फुडें एकठांय फुडें काम करचें अशी जी अपेक्षा आसा आनी तें जावचें वेवस्थीत. हाजे खातीर प्रॉपर कम्युनिकेशन आनी वेवस्थीत दोगांचे मदीं एक संवाद जावचो म्हणून ही आयची मिटींग आशिल्ली. ती मिटींग जाल्ली. सो कितें डिस्कस जालें भितर कितें फ्रँक इंटरॅक्शन मिटींग इंटरॅक्शन म्हणजे तांचे कशें जालें इंटरॅक्शन? बट सो फ्यू कार्यकर्ते डिस्कशन इंटरॅक्शन जालें आनी काय ना. एनआयएन देशभरान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया कडेन संबंधित सुवातेचेर धाडी मारतना पीएफआयचो महासचिव अनीश अहमदाक कर्नाटकांतल्या शिर्शींतल्यान उखल्लो. अनीश फाटल्या 10 वर्सां सावन गोंयांत पीएफआयच्या विस्ताराचें काम करतालो. वास्को बायणा रावतना गोंया बरोबरूच दक्षिण गोंयांतल्या राज्यांनूय ताची एक्टिविटी चालू आशिल्ली. बुधवारा एनआयएच्या ताच्या घरार छप्पर मारिल्लो. ताचे पयलींच ताणें फुज्ज्यो मारिल्ल्यो. गोंयांतल्या बांगलादेशीचेर एटीएसाची नदर. बेकायदेशीर रावपी आतां मेरेन 22 बांगलादेशीक एटीएसान उखल्ल्यात. सांखळे, वाळपय, दिवचले, वारखा आनी कोलवाळे एटीएसान धाडी घाल्यात. सगळ्या स्क्रॅप यार्डांनी काम करताले. तांच्याकडे आधार कार्डां आसात. विदेश वेव्हार खात्या वरवीं बांगलादेशाक संपर्क करून हे फामिलींची बांगलादेशी पाळामुळां उस्तप चल्ल्यात. फाटले 2 म्हयने एटीएस गोंयांत बांगलादेशींचेर नजर दवरून आशिल्ले. गोंयांत ना म्हळ्यार 22 बांगलादेशींक एटीएसान उखल्ले. 10 वर्सां वयर गोंयांत ती स्क्रॅपयार्डाचो धंदो करतात. चडशे बांगलादेशी उत्तर गोंयांत मेळ्ळ्यात. जो बिलाल अनवर आखोन आसा तो जवळ जवळ फाटली 12 वर्सां गोंयांत स्क्रॅपाचो बिझनस करता. तेजें आधार कार्ड आनी वोटींग कार्ड जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आधार कार्ड वोटींग कार्ड बेंगलोरचें आसा म्हणून सांगता तो. आनी एनक्वायरीन अशें कळ्ळें की तेजो बापूय खंय बांगलादेशी म्हणून प्रूव जाला. पण जेन्ना आमी हांगासून प्रत्यक्षान जेन्ना स्क्रॅप यार्डान जेन्ना आमी हांगासर येयले आनी पळयलें तेन्ना जवळ जवळ तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान ते स्क्रॅप यार्ड पळोवंक शकता की हांगासर जवळ जवळ 10 रूम आसा आनी रुमाक लॉक खंयच्याच केल्लें ना. कोलवाळे बांगलादेशी जोडपें. वारका 6 जाणांची बांगलादेशी फामील. सांखळे 5 जाणांची बांगलादेशी फामील. दिवचले 4 जाणांची बांगलादेशी फामील. वाळपय 5 जाणांची बांगलादेशी फामील. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांचे कडेन भारताची आधार कार्डां आसात. एकल्या कडेन तर गोंयच्या पत्त्यावेल्यो डॉक्युमेंटय आसात. आनीक बांगलादेशींक सोदपाचें काम चालू. तांकां डिपोर्ट करपाचें काम खंय चालू आसा. ये लोग किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल. ऐसा अभी तक तो रिकॉर्ड पे नहीं आया है, बट अगर आएगा तो डेफिनेटली उसमें हम कार्रवाई करेंगे. बट एज फॉरेनर्स एक्ट तो
आपको अगर आना है वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होना चाहिए. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इंटरस्टेट संघटीत गुन्यांवकारी ड्रग्स नेक्ससाच्यो नाड्यो आळोवंक पुलिसांची इंटरस्टेट स्ट्रॅटेजी. गोंय पुलिशेची शेजार राज्या बरोबर आंतरराज्य सहयोग बसका जाली. बसकेन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गुजरात आनी ओडिशाच्या पुलिसांचे ड्रग्स आड एक्शन आनी स्ट्रॅटेजीचेर उलोवप जाला. आंतरराज्य ड्रग्स नेक्सस मोडून काडूंक ही बसका म्हूण डीजीपी प्रुडंटा कडेन उलयलो. So primary objective of this meeting was to develop coordination mechanism with the state police forces so that we can effectively deal with the drug peddlers, drug mafia, drug cartels, and share intelligence with each other. If the criminal operating in Goa is involved somewhere else in Hyderabad, and that would basically strengthen the elimination, so that if he gets bail in the case of Goa, then he would be engaged in the Andhra Pradesh case or Maharashtra case or any other state's case. So this way they will be engaged in this matter, and at the same time there are number of legal processes which needs to be served in other states, like summons, warrants, orders, detention orders, PIT and DPS orders. So we discussed that also, and also various concealment methods, like a new trend is emerging that drugs are received through parcels and registered AD letters. Certain drugs which are just perforated kind of bloating paper, and they can be sent through a solid packet which can be sent as a parcel. So all these kinds of issues were discussed. एका राज्यान डार्क वेब वापरून चलपी ड्रग्साच्या धंद्याविशीं माहिती दिल्या. ताचोय खंय नेक्सस मोडपाक उपेग जातलो. In one of the case studies, one officer mentioned about drug dealing on the darknet. Darknet. Yeah. So we have asked for detail so that we can share it with our officers. And it is very difficult to prevent dealings on the darknet, because complex digital processes are involved. You are not aware from where the dealing is being done, so you have to do lot of backward work, go through the digital routers. But any such case has been There was one case, darknet case, where one Goa officer belongs to a particular state. So we have requested them to share so that we can also develop intelligence. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हायकोर्टाक रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचो हुस्को. कोर्टाची सरकार, कंत्राटदार, कंपन्यो आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांक 4 सप्तकां भितर मुखेल रस्त्यावेली फोंडकुलां भरून रस्तो रिपेर करूंक अर्द. पत्रादेवी मडगांव हायवे, अटल सेतू सकल पणजी बस स्टँडावेलो रोड, पणजी बस स्टँड ते नवो पाटो पुला मेरेनचो रस्तो, करासवाडा दिवचले आनी हेर मुखेल रस्त्यांचे रिपेराच्या ऑर्दीन आस्पाव. The High Court has directed Goa government and the contractor companies to fill potholes from Patra Devi till Margaon on the National Highway 66 within 4 weeks. The High Court has also directed to fill potholes on all the major roads across Goa. The concerned superintending engineers are directed to file compliance report after 4 weeks. Mukesh Kumar for Prudent. चर्चिलाचो पूत साव्यो GFAचो अध्यक्ष जावपाच्या तयारीत. चर्चिल म्हणटा क्लबाचो तेंको आसा. AIFFचो नवो अध्यक्ष चौबे गोंयांत पावलो. ताका वालंकाचो येवकार. चौबे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री उरचो म्हूण चर्चिलाची इच्छा. ताका मजत करूंक तो कितेंय करूंक तयार. 8 जाणांक BJPन हाडले. ताचेर चर्चिलाक विचारले तेन्ना ताची ही जाप. प्रमोद सावंत खंय बरो मनीस. तो मुख्यमंत्री उरचो म्हूण चर्चिल कितेंय करूंक तयार. 8 जाणांच्या BJP एंट्रीचेर चर्चिलाच्यो बिंदास जापो.
8 आमदार जे बीजेपीन गेले अशें म्हणटा की तुमी तितून मास्टर मायंड आशिल्ले अशें कितें आसा तितून तूं म्हणत रे कितें म्हणलें हांव कितें म्हणलो पण तुमचो कितें हात आसा तितून हांव कितें म्हणलो तूं म्हणत जाल्यार हांव कितें म्हणजे पण सांग तुमचो कितें हात आसा आरे हांव आतां नासतना तूं म्हणत जाल्यार हांव कितें म्हणत तुका तर तुमकां कितें दिसता पर सर हाव यू लुक एट दीस 8 आमदार बीजेपीन गेले ते कितें 8 आमदार बीजेपीन ते बरे जाले काय वायट जाले चर्चेल जाल्यार म्हाका पळय म्हटलो आयक तुगे जालें कितें तें म्हज्यान सांगपा जायना मुगे कितें जालें ते केले ते तेंगे डिसिजन इज नॉट माय डिसिजन पण सीएमाक तुवें सांबाळला हांव आजी न्हू आनी हालें सीएमा बारा सुद्दां आसतलो सीएम इज अ गूड पर्सन आनी बारीक समाजा म्हूण तेका म्हाका मुगे तेका फूल सापोर्ट आहा पूण हांवें कसलोच तेका हांवें सापोर्ट केला हांवें एक चॅरमॅनशीप घेवना मिनिस्ट्री घेवना कांय केलें नाय डेव्हलप केला खूब आनी म्हाका खूब हेल्प केला चर्चिलाचो पूत खंय GFA वेंचणूक लढपाक सोदता. सद्या बसपाचे भोवती मागीर पडले पूण तुजें गो हेड आहा काय म्हणटा जाता जाल्यार म्हणजे ना कितें म्हणून तूं कोणाक ना म्हणला ना म्हणून सांगला पूण तूं रेडी आहा हय रेडी आहा जावचो या मरे पूण चर्चील सांगल्या बगर ते क्लाबूय फुडें येवचें ना न्हू तें आहा न्हू ताका क्लब आसतलें इतले मजगतीं AIFFचो अध्यक्ष कल्याण चौबे गोंयांत पावलो. ताका वालंका आलेमावान दाबोळे वचून येवकार दिलो. कल्याण चौबे मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळो. GFAचो आदलो अध्यक्ष चर्चील आलेमा हेणें म्हणलां की तेजो खंय चलो सावयो आलेमा हो खंय GFAची इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. चर्चील म्हणटा की समज तो कॉन्टेस्ट करपाक सोदता जाल्यार आपूण ताका ना म्हणपाना आनी क्लब आसा ते तांकां सपोर्ट करतले. फुडें तो जे 8 आमदार काँग्रेसच्यान BJP येयले तेजेर म्हणटा की ताजो आपलो कांयच हात ना म्हणून. फुडें तिणें अशेंय म्हणलां की CMान फूल टर्म कंप्लीट करचो म्हणून आपूण जाय तें करतलो म्हणून. कर्नाटका खातीर शिरीश. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळत रावात प्रूव्ड. पुराय सिंधुदुर्गाक वीज पुरवण परत सुरू जाली. काल खारेपाटणातल्या पॉवर स्टेशनातल्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागून पुराय सिंधुदुर्ग जिल्लो काळखान गेल्लो. 15 वरां झुजा पावण्यार काम करून वीज पुरवण परत जाग्यार घाल्या. ट्रान्सफॉर्मराक मोठो उजो लागून पॉवर स्टेशनाचे बरेच लुकसाण जाले. गोंयांत कितलीशींच हॉटेलां उद्देग आसात. थंय आदी गोंयकारांक नोकऱ्यो दियात. गोंयकारांक गोल्फ कोर्स नाका, ओगीच TCP कायद्यान बदल करून गोंयच्या पर्यावरणाची वाट लावं नाकात. RGचो TCP खात्यार मोर्चा. गोंयकारांक सध्या आनीक डेव्हलपमेंट नाका. TCP कायदो बदलपाचो ड्राफ्ट रद्द करचो म्हूण RGचो नेट. गोंयांत इतले स्लम्स येयले, इतले झोपडपट्टे येयले. ह्या झोपडपट्ट्यांचेर ह्या विश्वजीत राण्यात आनी ह्या सरकारान कितले तेंच्यांनी अजून मेरेन एक्शन घेतला. इतली इलिगल घाटयांची घरां कोमदात लँडाचेर आसा तेचेर ह्या सरकारान कितें एक्शन घेतला. जर तुमी अजून मेरेन एक्शन घेवंक ना जाल्यार फुडलो तुमकां कायदो हाडपाचो कसलो धक्को ना. आनी तुमी आमकां सांगता की तुमी हेचेर सगळ्याचेर कायदो हाडटले, ग्रीन सर्टिफिकेशन करतले आनी गोल्फ कोर्स हाडटले. आमकां गोल्फ कोर्स नाका, आमकां आनी डेव्हलपमेंट नाका. इंडस्ट्री आसा 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट भितर हजारांनी कंपनी आहा तेतून आमकां कामां दिया. हजारांनी गोंयांत हॉटेल आसा 3,500 रजिस्टर्ड हॉटेलां तेतून आमकां कामां दिया. तेतून तुमी कामां दिल्या उपरांत आमकां डेव्हलपमेंट जाय कितें ना तें आमी सांगतले. पूण सद्या आमकां आनी गोवा गव्हर्मेंटाचें डेव्हलपमेंट नाका म्हटल्यार नाका. आयज फुडली आमची जी पिळगी आसा फुडल्या 20 वर्सांक आमकां रस्त्यार न्हिदचें पडटलें, देवळान न्हिदचें पडटलें, रेल्वे स्टेशनार न्हिदचें पडटलें आनी परिस्थिती 100% येतली. तुमी विचार करून पळयात. जर आयज आमकां एक जागो घेवपाक, एक फ्लॅट घेवपाक जर ताकद ना जाल्यार फुडें कितें आसतलें. ह्या विश्वजीत राण्याक आनी तेच्या भुरग्यांक टेन्शन ना, नाजाल्यार प्रमोद सावंताक आनी तेच्या भुरग्यांक टेन्शन ना, पूण हें टेन्शन आमकां. बेकायदेशीर गजाली गाळाबंद घालूंक जेटी पॉलिसी जाय. लोकांच्या मनात पॉलिसी विशीं प्रश्न आसल्यार उलोवन सोडोवचे म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला. हाय एंड पर्यटक हाडटले जाल्यार गोल्फ कोर्सा सारकेले प्रकल्पय जाय. पॉलिसीन लिपोवपा सारकें कांयच ना. कांय पंचायती टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन केंद्राक ट्रेड लायसन्स दिवंक फाटीफुडें करता. पर्यटन मंत्री पॉलिसीचेर डिबेटीर तयार. JT policy is a very clear policy for us to mandate certain regulations. आज जे इलिगॅलिटीज जातात तातूंत सारकें ट्रान्सपरन्सी हाडप आनी काम करप. जंय आमकां आतां बोटी वॉटर स्पोर्ट्स जावं जेटी टच एंड गो जावं कितें चल्लां तुका सगळ्यांक खबर आसा. शेवटी एक्सपिरियन्स ऑफ अ टुरिस्ट इज डिफरंट आनी जेटी पॉलिसी आमी अजून इम्प्लिमेंट करूं ना. कलंगूट पंचायत नाल्यार खंयचेय रांपोणकार भाव जावं कोण जावं तांचे समज विचार आसा. आमी पॉलिसी पब्लिका खातीर ओपिनियन सजेशनाक दवरिल्ली आसा. We have opened that policy to call for suggestions, call for inputs. But as stakeholder, we are asking you to come together and suggest. Oppose करपा जाय म्हूण केलें
I am ready for an open debate with the people who want to ask that तेचे wrong information माध्यमांतल्यान जे करूंक सोदता, it is wrong. And when we are talking about this, let them first put all their objections, suggestions to the policy which we have kept open. We will have a round of meeting with every stakeholder who will put his comment, suggestions. We will if required talk one to one कित्याक आमकां कांय लिपोवपाचें ना आनी कांय दुसरें करपाचें ना. टुरिजम समज इकॉनॉमिका खातीर इम्पॉर्टंट आसा. फाल्यां समज गोल्फ कोर्स येवपाक जाय जाल्यार नवे येवपाक जाय टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट जाल्यार वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी आर गिविंग दॅट. मांद्र्या आमी आशवे पार्किंग केलें और अंजुना आमी पार्किंग तयार केलें. टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर्स काडले. आज पर्यंत पंचायती कडल्यान ट्रेड लायसन्स कित्याक मेळना पळय. पंचायत अशें कितें आसा जे ओडोवन थंय दवरले ती एक्टिविटी स्टार्ट जायना. इट इज इनकम टू द गव्हर्मेंट एंड फॅसिलिटी टू द टुरिस्ट. पंचायतीचो विशय न्ही की तांणी थंय हेल्प करपाचो आमकां. येता त्या सिजनाक न्यू टुरिजम सर्विसीस, इन्फॉर्मेशन काउंटर्स, जी सेवा सुविधा पर्यटकाक जाय ती दिवपाक जेन्ना वतले तेन्ना सगळ्यांचो हातूंत हातभार आसतलो आनी वी विल अगेन टॉक टू देम. सध्या मंत्रिमंडळात कांयच बदलना. मतदारसंघाच्या उदरगतीक अटी विणे बीजेपी एंट्री. मुरगांवचो आमदार संकल्प आनी सळगांवचो केदार दोगूय उलोवन दाखयतात. दोगूय राती दिल्ली सावन गोंयान लँड. बाकीच्या मंगळाराच आयिल्ले. पक्षश्रेष्ठीक खंय मेळ्ळे. 8 आमदारांच्या एंट्रीन बीजेपी आनी घट जाल्या. लोकसभेक खंय दोनूय खासदार बीजेपीचेच. आमी 8 आमदार आसा तेन्ना स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा तेन्ना आमकां दुबाव ना कित्याक दोनूय सीट जे आसा पार्लमेंटाचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा 40-100% भारतीय जनता पार्टी जिखता. सर खंय तरी नांव येता की तुमकां एक मिनिस्ट्री पडूंक शकता जावं कॅबिनेट चेंज जावं शकता हाजेर कितें डिस्कशन. आनी अजून पर्यंत तसलो कांयच येना इशू ना. आनी डिसिजन आसा ते पार्टी हायकमांड घेतले. कित्याक आमी आयज पार्टी जॉयन जाल्लेले आसा. आमकां आसा बाकीच्यांनी सांगता पार्टी अनकंडिशनली जाल्लेले आसा आनी फक्त एकूच धरून कितें आमचे लोकांक मुर्मुगांवचे हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंटा लागून हांव फुडें सांगता. सगळे अनकंडिशनली जॉईन झालेले आसा आनी ताका विचारलो तशें ते मिनिस्ट्रीचे रीच शब्दाचे कांयच डिस्कशन जालेलें ना. फक्त पार्टी हेडाक आनी नॅशनल लिडर्स कोण आनी मेळपाक घेतले ताका मेळून आयले. सर आतां तुमी बीजेपी जॉईन जालेले आतां आमी पळयलां की खंय तरी देर आर एजिटेशन एंड ऑल दॅट. वॉट यू वॉन्ट टू टेल युअर पीपल म्हणजे हाव डू यू फील टुडे आफ्टर यू हॅव जॉईन द बीजेपी. यू विल मीट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल. सांगलेलें हांकां कितें जेन्युइन इश्यूज आसले ते कित्याक लागून आमकां जॉईन जावचें तांकां मेळून सगळें डिस्कशन करून तांकां आमी एवरी वन स्वाभावीक आहा थोडे जाण दुखावल्ले आसा तांकां आमी सगळ्यांनी मेळून आमी तांकां सांगतले. लिझार फ्लॅट दिता पयशे दोबरात करता म्हूण वास्को 100 लोकांक तोपी घालपी नूर अहमदाक जामीन दिवपाचो न्ही. ताका खर ख्यास्त जाय म्हूण तोपी पडिल्ले गुंतवणूकदार मागतात. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान ताका नेपाळच्या शिमेर धरिल्लो. आतां पयशे वसूल जातले म्हूण लोकांक आशा. नूराक खंय मेकळो सोडचो न्ही. पुलिसेन नूर आनी ताच्या घरकान्नीचेर FIR केला. आतां जे फर्दर जे प्रोसिडींग इतल्याच म्हणटा की तेच्या अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसांक आनी डिले करपाक जायना. तो बेगीनचे बेगीन ते मॅटर कोर्टान वचोन कितें जाता आमचे हें रिकवरी करून आमचे आमकां पयशे मेळ्ळ्यार तितले आदार म्हणटा हांव. This is a very big day for us and I request government to take strict action because whatever mistake he did, he should get punished. He should get punished so that next time he should think twice before doing these things. हम लोग अपनी होप पूरी तरह खो चुके थे लेकिन एटलीस्ट अभी हमारी होप है. अभी बस हमारी गवर्नमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि उसको मतलब जितना हार्श से हार्श पनिशमेंट हो सकता है उसे दें ताकि कोई दूसरा आदमी आगे ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे कि किसी गरीब आदमी का पैसा लेके मारना भागना. और हमारा जितना भी अमाउंट है हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए. थोड़े लोग बोल रहे हैं कि इसको बेल मिल जाएगी. हाँ ऐसे बोल रहे तो हम नहीं चाहते कि इसको बेल मिले या कुछ ऐसा कुछ हो जाए. इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा ना कैसे करके जिस तरह नूर पकड़ा गया उसी तरह हमारे पैसे भी हमें मिल जाए. जे हे लोक हांगा जमले तांच्यांनी मागिल्लें आसा की गोवा पुलीस जे आसा हांच्यांनी खंय हे नूर अहमदाक कशेंच बेल दिवपाचें न्ही आनी ताजेर खंय कडी कारवाई करून ताका एक सजा दिवन जाता तितले बेगीन तांचे पयशे जे आसा ताजे कडेन ते रिकवर करचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. वास्कोच्यान पुराय मिडिया खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ.
Keep watching Prudent.